प्लास्टिकाचो वापर उणे जावचो म्हणून केपेचे सरकारी कॉलेजीन लोकांक कागदाच्यो 1 लाख पोतयो फुकट वाटल्यो। कुडचड्यार जाल्ले कार्यावळीक पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढाणा मुखेल सोयरी आशिल्ली। तांणी कामा खातीर कॉलेज आनी लायन्स क्लबाची तोखणाय केली। मात कागदाच्यो पोतयो वांटपा खातीर हजारांनी प्लास्टिकाच्यो पोतयो हाडल्यो। प्लास्टिक बंदीचें सेरमांव कोणा खातीर असो प्रस्न हो कारभार पळयतल्यांक पडला। लोकांनी प्लास्टीक पोतयो वापरच्यो न्ही म्हूण कागदाच्यो 1 लाख पोतयो वांटपाची येवजण केपें सरकारी कॉलेजीच्या NSS विभागान थळाव्या लायन्स क्लबाच्या आदारान तयार केल्ली। ह्यो पोतयो वांटपा खातीर जाल्ल्या कार्यावळीक पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाणा मुखेल सोयरी आसली। केपें वाठार प्लास्टीक मुक्त जाता म्हूण तांणी खोस उक्तायली। Today I have to say that I'm very proud of the students of these two educational institutions and the principal and the teachers who have been the driving force behind this mission by plastic. This, I think, is the solution that we need for our problem. We have to substitute plastic bags with the alternative, and that is paper bags or cloth bags. As we know, cloth, if it is cotton, it is biodegradable, so is paper. So our environment is safe. थळावे आमदार सुभाष फळदेसायान सरकारी कॉलेज आणि हेर संस्थांची ह्या येवजणे खातीर तोखणाय केली। प्रोफेसर भास्कर नायक आणि कुलकर्णी सरांचे आणि तांचे सगळे टिचरांचे दुसरे मिशन आशिल्ले की ही जी घाण आमचे प्लास्टिक बॅगांनी वाठारांनी जाता, जे सगळे ॲडमिनिस्ट्रेशन असले, सगळे नाले आणि बाकीचे सगळे जो हे आसात एनवायरमेंट आसा तो प्रदूषित जाता, ते क्लीन अप करपाचे मिशन आयज ताका एक कंप्लीट जाता। केपें वाठार प्लास्टीक मुक्त जाता म्हूण खोस परगटावपी मंत्री आनी आमदाराक आयोजकांनी प्लास्टिकांत बांदिल्ले बुके दिले। ताचे कोणाकूच कांय दिसलें ना। आतां हे चित्र पळयात। प्लास्टीक नाका म्हणपी लोकांनी कागदाच्यो सगळ्यो पिशव्यो प्लास्टीक बॅगांतल्यान विद्यार्थ्यांक वाटल्यो। कार्यावळीक हजर आशिल्ल्या कोणेच प्लास्टीक वापरा बद्दल खंत उक्तावंक ना। कुडचडेच्यान मयूर नायक। प्रभात फिल्माचो सिनेमा महोत्सव घडोवन हाडपाचें गोंय मनरिजवण सोसायटीन थारायलां। मॅकॅनिज पॅलेसींत 15 मार्चा सावन सुरू जावपी हो चित्रपट महोत्सव 5 दीस चलतलो। नामनेचे सिने समीक्षक ह्या महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे आसतले। 17 मार्चाक सिनेमाचेर एक परिसंवादूय जातलो। प्रुडंट हे महोत्सवाचो मिडिया पार्टनर आसतलो। प्रभात फिल्म कंपनीच्या वेंचीक अशा चित्रपटाचो महोत्सव आमी प्रभात फिल्म कंपनीच्या सहकार्यान आयोजीत करतात। ह्या महोत्सवाचे उद्घाटन करपा खातीर सुद्दां आमी एक खूब वेगळी व्यक्ती हाडलेली आहा। नॉर्मली कल आसता की कोणाय ग्लॅमरस हिरो काडपाचो जावं करपाचो, पूण आमी एक अशा व्यक्तीची निवड केल्या की जाका भारतीय चित्रपट सृश्टीचो चालतो बोलतो एन्सायक्लोपिडिया म्हणटात। ग्रामीण पत्रकारिता करता आसतना जेणे फिल्म पत्रकारिता घडयली अशे सगळ्यान ज्येश्ठ चित्रपट समीक्षक, बरोवपी आनी आतां वार्धक्यावस्था जाली तरी कोल्हापुरान अजुनूय सक्रीय आशिल्ले बाब इसाक मुजावर। ह्या महोत्सवान दाखोवपी जे चित्रपट आसात संत तुकाराम डिरेक्टेड बाय V. दामले एंड S. फत्तेलाल, शेजारी म्हणजे जे हिंदीन जे पडोसी म्हणून आसा डायरेक्टेड बाय V. शांताराम, कुंकू डिरेक्टेड बाय V. शांताराम, रामशास्त्री डिरेक्टेड बाय गजानन जागीरदार आणि माणूस डिरेक्टेड बाय V. शांताराम ही पिक्चर्स हातून डिस्प्ले जातली। पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी। There is no board warning the people that if you do not park in the allotted areas, you will be fined, and this would be the fine. Who has authorized EDC to take the burden on themselves and charge people fine, whether this was gazetted, whether this has got legal sanction, and whether now this total area is beyond the scope of the police. This is the biggest daylight loot on innocent citizens
who travel into the Pato Plaza. ज्या विश्वासान त्यांनी म्हाका हांगा निवडून दिला त्या विश्वासाक हांव पात्र ह्या आमदाराच्या मार्फत वयतलो आनी तांगेल्या विश्वासाक पात्र थारतलो. दुसऱ्या प्रभागांतलो एक मुगळी गांवच्यान सादारण ते 10 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या आमच्या संतोष गांवकाराक थंय दवरलो आनी लोकांनी ताका एक्सेप्ट केल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते निश्ठावंत वोटर्स आसात. तांणी परत एक फावट भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरिल्लो आसा. अशें प्रचंड बहुमतान सादारण ते म्हाका दिसता की 200 वोटाच्या लीड घेवन तो आयज ह्या प्रभागा भितर निवडून आयिल्लो आसा. वास्को लायन्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या रक्तदान शिबिरांत 53 लोकांनी रक्तदान केले. लायन्स क्लबाचो अध्यक्ष संदीप शिरोडकारान शिबिराचे उक्तावण केले. GMC ब्लड बँकेच्या आदारान हे शिबीर घडोवन हाडिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ऑक्सफर्ड मरिनान वास्को 11 फायनलींत व्हरून अखिल गोंय 2020 क्रिकेट सर्त जिखली. बांदे स्पोर्ट्स क्लबान सर्त घडोवन हाडिल्ली. ऑक्सफर्ड मरिनान वास्को 11 27 रनांनी मारले. पणजे कांपाल ग्राउंडार सर्त जाली. वास्कोचे अनेक विकेट पडटन झाले आणि आम्ही खास करून देव बरें करूं म्हणटा. Nicely picked away, Real. The ball is falling at no man's land. Good up pick up and throw from Khaja at the. Another wicket goes, Pat Willing. Raju Tawalkar. So congratulations, Oxford Marine. An outstanding win. Sandeep Dabolkar, Vasco 11 खेळटा. Best bowler of the tournament. Faris Khwaja Akhtar 4 ओव्हरी 14 रन्स आणि 4 विकेटी. Just for Oxford Marine. Just for Oxford Marine. इतल्यान खबरांची चित्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.